देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें पियोवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती ओंपिनात लुविनात वा तुपांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोंक सकत. आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक चिंता करची. शेतांतलीं तीं काठ फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळनात वा ओळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत तर जर देव ह्या परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावाडताचें न्हू. देखून कितें खावचें कितें पियोवचें कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनबावाडत्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलोलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचें उतार हें वाकणी तुका प्रिसा. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आज आमी सांगाता मेळोन हो संभ्रम करता. सदांतून आमकां मोगाचो. आज ताच्या जिबेचें फेस्त. आपणाची जीब वापरून लाखो लोकांक देवा सरशी ओडुल्लो सांदांतोन आमकां आज प्रेरण दिता. जाकोबान आपल्या पत्रान सांगल्या प्रमाणे जीब निजाकी उजो खोटेपणाची रास कर्ण घेतलेल्यांक सांत आंतोन आज जागयता. आयची 3 वाचपां आमी आयकलीं. ही वाचपां आमकां आमच्या जिणयेंत देवाचें स्थान दाखोवन दितात. आमी देवाचीं देवा सरशीं वेचीं वेता म्हणसर देवाचो उडास काण देवाच्या हातांत आमचें जिवीत दवर बावाडताची जिणी सारूंक ही वाचपां आमकां उलो दितात. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप अशें सांगता, हांव तुजो देव, तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादीक. इस्रायलाक देवाचें उतर हें, कांयच न्हय आसल्या इस्रायलाक देवान एक राष्ट्र केलें. रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल अशें म्हणटा, देवाक मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान तुमी जाय. संवसाराची साल धरिनासतना देवाक मानता तसलें तुमी करूंक जाय. तुमचे मदलो हर एकलो आपणाची वडवीक देवान दिल्ल्या बावाडताच्या मापा प्रकार चिंतूं. आमच्या विशांत आमी चिंताव तें वडपण आमच्या वरवीं न्हय, बगार देवान आमकां तें फावो केल्ल्या वरवीं. मातेवाच्या वांजेलान जेजू आमकां जिणयेचें लिसांव दिता. जिणयेन मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो 3 संगती आमकां भोव गरजेचे. काण, नेसाण आनी बिडार. ही तिनूय आमकां जाय, पूण हांचेर
लेका व्हरतो हुस्को आसोंक नजो म्हणलो संदेश मातेव वांजेलांत जेजूच्या उतरांनी स्पश्ट आमकां सांगता. ह्या वाचपाचो नियाळ आनी आमी आज संभ्रमच्या ह्या रेलिकेच्या फेस्ताचो उद्देश मनान दवरून दोन संगती तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलें, आमचो जीव आनी आमचें जिवीत देवा तावन येता. दुसरें, देवाचेर पातयणी दवरून जिणी देवाक समर्पून हेरांच्या बरेपणा खातीर गळसिल्ल्यांत आमी शाश्वत जियेतल्यांव. मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, जीव आनी जिवीत देवा तावन येता. जिवीत आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. आयच्या काळार मनशांनी देदेस्पोर जावचें, एकसूरपण भोगचें, जीवघात करचें सडलां. देवा तावन पयस गेल्ल्या वेळार आमच्या जिणयेंत एका तराचो काळोख पडटा. कितलेशे फावटी आमी गरजेचें विसरोन सोडिल्लें आसा. आमकां येवची रातीची न्हीद, आमच्या जिबेर आसची ती रूस, आमकां आसची भलायकी, आमकां आसचे कुडीचे विश्वे, आमी सेवचें वारें, आमी पियोवचें उदक आमकां देवाचें धर्मार्थ देणें म्हणून आमी चिंतिल्लें आसा गी. आज खंयचें गरजेचें, खंयचें मुळावें, हांवें बांदिल्लें घर गी, ह्या घरा भितरलें घराणें. हांवें मांडिल्लें मेज गी, ह्या म्हजी रूस, ह्या जिरवणेची सकत. हांवें न्हिदोंक वेचें मोलादीक कटलें गी, ह्या म्हाका येवची ती न्हीद. जिवीत देवाचें देणें म्हणलें कोण पातयेता तो जिणयेंतल्यो गरजेच्यो संगती समजता आनी देवाक अर्गां दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, जेजू आमकां तेंच कळयता, आज समजयता. सुकणीं वोंपिनात, लुवानात, तुप्यांनी पुंजयनात, देव तांकां पोसता. शेतांतलीं काट फुलां गळनात, वळिनात, तरी साल्मांव राय लेगून तांचे परी नेसुल्लो ना, देव तांकां नेसयता. जेजूचे हे दाखले अर्थाभरीत. एका टिचरीन आपल्या क्लासींतल्या भुरग्यांक एक होमवर्क दिलें. संवसारांतलीं 7 अद्भुतां खंयचीं. भुरग्यांक तिणें एका पेपरान बरोवंक सांगलें. भुरग्यांनी संवसारांतलीं 7 अद्भुतां बरयलीं. थोड्या वेळा उपरांत टिचरीन भुरग्यांनी बरयलेलीं पेपरां आपणा लागीं दिवंक सांगलें. एकलें भुरगें सोण उरिल्ल्यांनी पेपरां हाडून टिचरीक दिलीं. आनीकय बरोवन आशिल्ल्या त्या भुरग्या लागीं, एकल्या भुरग्या लागीं टिचर गेली. ताणें बरयलेलें पळोवन टिचर अजाप पावली. संवसारांतलीं 7 अद्भुतां, टू टच आपडचें, टू सी पळोवचें, टू टेस्ट रूस पळोवची, टू फील भोगचें, टू हियर आयकोवचें, टू लाफ हांसचें आनी सगळ्याच्याकी व्हड मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो टू लव मोग करचें. ही देवान दिल्लीं अद्भुतां. गट धरणीर नीट चलतालो, आपूण चलता म्हणून चिंता तर ताका दर्याच्या रेंवेर चलोवंक सांगा, तो सारकें नीट चलोवंक शकना. जेजून ग्रेस्त पिशाची वपार सांगतना ताणें सांगिल्लें, मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. पीक मेळिल्लो ग्रेस्त म्हणटा, म्हजी कोठारां मोडटा, नव्यान बांदून तांतून पीक भरता. अदृश्टवंत मनशा का पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, आयच्या राती तुजो जीव तुज्या लागसो पाटी विसारचो आसा. आपणाक दिरवी पुंजायलेलो देवा हुजेर ग्रेस्त जावन येतलो वेगीनच नास जाता. सक्कडी आमचे वरवीं न्हय, आमकां चलयतलो एकलो आसा. कोणी बाडाय उलयता तर ताका लाभलेल्या भावार्थाच्या मापान बाडाय उलो म्हणटा सांत पावल रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत. दुसरें मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो,
देवाचेर पातयेणी दवरून जिणी देवाक समर्पून ती हेरांच्या बऱ्यापणाक गळसिल्ल्यान आमी शाश्वत जियेता. आगोस्तेन म्हणटा, आमची काळजां सौम्या तुज्या खातीर रचल्लीं, तुज्या शिवाय हेर खंयच्यानती ती विशेव घेवंक शकनात. अब्राम आज आमी ताका आपयता बावाट तसो बापूय, कित्याक ताणें आपणाचें आपणा लागीं आशिल्लें देवाच्या हातांत दवरलें. आपणाच्या पुताक सयत देवाक बली भेटोवंक तो फाटी सरोंक ना. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकांत दाविदाचीं उतरां गोलियाताक सांगिल्लीं ह्या परी आसात. तूं म्हजेशी तालवार बालो आनी बर्ची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. हिटलराच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आशिल्लो तत्वशास्त्रज्ञ विक्टर फ्रँकल सांगता, कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत 2 तरांचे मनीस आशिल्ले. पयले मरणाक भियेल्ले ते वेग्गी मरण पावले. दुसरे मरणाक भियेनातले ते वांसोन उरले. जेजू 30 आनी 3 वर्सां प्रायर, सा आंतोन 30 आनी 6 वर्सां प्रायर, सा फ्रांसीस सावेर 40 आनी 6 वर्सां प्रायर, जेजूचें ल्हान फूल सा तेरेज 20 आनी 4 वर्सां प्रायर, सा मरिया फावोस्तिना 30 आनी 3 वर्सां प्रायर, फेडरिक वोजानम 40 वर्सां प्रायर आनी सांत आग्नेस 12 वर्सांच्या प्रायर मरण पावलीं. पूण आजुनी ती आमचे मोदें जियेतात, कित्याक तांणी तांचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें. कोण मरणाक भियेनात ती जियेतात. ली वेन लियांग म्हणलो धाकटेर कोरोना व्हायरसा विशान पयले फावटी डिसेंबराच्या 30 तारीखेर ताणें ताच्या सांगात्यांक जागयिल्लें. ही खबर भायर कळीत जाता आसतना ताच्या गांवच्या पुलिसांनी खोबराळो म्हणून ताका वोलावन, खोबरो करिनाका, करशी जाल्यार तुजेर कानून क्रम घेता म्हणून ताका बेस्टायलें. फाटीं आयिल्लो धाकटेर कोरोना व्हायरस आशिल्ल्या पिडेस्तांची जतन घेता. आपल्या कामान तो फाटीं सराना. त्याच व्हायरसाक वळख जावन फेब्रुवारीच्या 7 तारीखेर तो मरण पावता. मरतना ताका 30 आनी 4 वर्सां प्राय. आपणा लागीं आशिल्लें तो हेरांच्या बरेपणाक गळसिता. सांत आंतोन मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, 1230 आनी 1 इसवेन मरण पावल्लो. ताका सांत म्हणून पासारच्या संदर्भात 1260 आनी 3 इसवेन ताचो फोंड उस्तिल्लो. ताची कूड करगाल्ली, पूण जीब जिवंत आसतना आशिल्ल्या परीस आशिल्ली जिवाळ. जिवंत आसतना आंतोनीन ती जीब देवाचें उतर परगट करूंक वापरली. इटलींत आनी फ्रांसांत भोंवून शर्मावांनी देवाच्या लोकाची, देवाच्या उतराची तान ताणें बागयल्ली. ताची उरिल्ली कूड आज पाद्वांतासच्या बासिलिकांत दवरल्या. पूण निके पिल्ल्या 30 वर्सां उपरांत ती कुसाडाय देखानासतना जिवीस आशिल्ली ताची जीब पाद्वांतल्या ताच्या नांवाच्या व्हड बेसलिकांत व्हड जोगासणेन इगर्ज सांबाळून दवरल्या. देवातावन आयिल्ले देवाच्या सेवेक, देवाच्या महिमेक करसिल्लें केदींच नास जायना म्हणल्याक सांत आंतोनीच्या जिबेची रेलीक साक्ष. किर्तन 20 म्हणटा, थोडे रातां वरवीं आनी थोडे गोड्या वरवीं बळवोन, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवोन. थोडे रातान येतात, थोडे गोड्यार येतात. आमी सर्वेस्परा देवाच्या नांवान येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, जिवीत मोलादीक तें आमकां देवाचें देणें. तें देवाक समर्पून मनशाच्या बरेपणाक गळशिल्लो शाश्वत जियेता. तो आपणाचो जीव राखून व्हरता. हें भाग आमचें जावं दी. आमेन.